बाबा सारको धुरंधर राजकारणी इतलो आमकां कळत नासतना वचत हाची कल्पना नासली. आमी सगळेच राजकारणी, पण रवी बाबान एक काही वैशिष्ट्य असली, वेगळेपण असले. राजकारणातलो खऱ्या अर्थान शिलेदार आसलो. सगळे चढ उतार पळयत 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 सगळे अनुभव घेत एखाद्या म्युनिसिपालिटीत काम करण्यापासून ते राज्याच्या मुख्यमंत्री पदापर्यंत आणि केंद्रान खासदार म्हणून सुद्धा ते गेले. ताणें तशें फाटीं वळून पळोवंक ना. मदीं खंय अपयश आयल्यार ते क्षणीक आसले. एक खास करून आज ज्या पद्धतीन गोव्यात काही घटना घडतात ह्या पार्श्वभूमीचेर रवी बाबाची कारकीर्द ही खून दिसता. म्हणजे दहशतवादा विरुद्ध तो कर्दन काळ आसलो. आजनेऱ्यो करणारे, मारझोड करणारे ताच्या काळान हे सगळे भितर असले. आणि त्यामुळे रवी नाईकाचो मुख्यमंत्री म्हणून, आमदार म्हणून, मंत्री म्हणून, खासदार म्हणून हे सगळे यादो आसातच. पण खरी याद आसा ही गृहमंत्री म्हणून. ही याद ताची कायम स्मरणात रावतली. गृहमंत्री म्हणून तांचें काम जें आसा तें खूब आदर्श आसा, आमकां सगळ्यां खातीरच प्रेरणादायी आसा. अशें रवी बाब आज पासून आमच्या बरोबर ना आणि राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण जाल्ली आसा. ते खंयच्याय विशयाचेर तांचे कडेन उत्तर नासलें अशें ना. आणि अत्यंत हांसत हांसत सहजपणे कितलोय सिरियस विशय जरी आसलो तरी ते टोलवप, हे तांचें उत्तर दिवप किंवा ताका सारकें अबगल दिवप हे तांचो हातखंडो आसलो. हे कोणाक जमचें ना. एक राजकारणांतलो धुरंधर मनीस आणि खरो शिलेदार अशें हांव ताचे कडेन पळयतां. तांच्या मृतात्म्याक शांती मेळची आणि तांच्या घरच्यांक हे दुख्ख झेलपा खातीर भगवंतान ताकद दिवची, तांची प्रेरणा ही सगळ्यां खातीर उरची अशी हांव अपेक्षा करतां. थँक्यू. सर, तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.